नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। आयच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। भौशीक सुटी जाहीर जाले उपरांत दवर्ली पंचायतीच्या सरपंच पदाची वेंचणूक जाली रद्द। तरी बिडिओन अनपेक्षीतपणान उमेदवारांक परतून वेंचणुके खातीर आपयल्ल्यान जालो बोवाळ। दिवचल्या एका इमारतीत सिलिंडरांतल्यान गॅस लिकेज जावन पेटली शेगडी। उजो पालपी दळान धांव मारून उजो हाडलो नियंत्रणांत। देवादयेन अनर्थ टळ्ळो। जेनिटो कार्दोजाच्या जामीन अर्जाचेर रामा काणकोणकार ब्रेस्तारा मांडटलो आपली बाजू। रामाच्या स्टेटमेंटाकडेन लागून रावल्या लोकांची नदर। रेंव काडपा खातीर उच्च न्यायालयान दिले महत्वाचे निर्देश। रातचे 8 ते सकाळी 8 वरांचेर संबंदीत वाठारांत तैनात करचे पुलीस। बेकायदेशीर रेंव काडपाचेर घालचे आळाबंद। कानोळी शांतादुर्गा देवळा लागसार आशिल्ल्या रेस्टॉरंटाक लागलो उजो पालपी दळान उजो हाडलो नियंत्रणांत। सुदैवान जिवीतहानी टळ्ळी। शिवोले दांडो वाठारांत चोरयेचो यत्न फसलो। थळाव्यांनी चोर बायलांक धरले रंगे हात। हंड्रून पुलिशेन दोगा दुबावित बायलांक घेतले ताब्यांत। आता पळयात खबरो विस्तारांत। बुधवारा दवर्ली पंचायतीत वेंचणुके वयल्यान बरोच वाद निर्माण जालो। दवर्ली पंचायत सरपंच वेंचणूक भौशीक सुटयेक लागून रद्द केली। उपरांत बिडिओन परत वेंचणुके खातीर आपयल्ल्यान पंचायतीत केस्ताव देखो फुसाव निर्माण जाले। पळयात। बुधवारा दवर्ले पंचायतीत वेंचणुके वयल्यान बरोच वाद निर्माण जालो। मंत्री रवी नायक हांच्या मरणाक लागून भौशीक सुटी जाहीर जाले उपरांत दवर्ले पंचायतीच्या सरपंचाची वेंचणूक रद्द जाली। 4 उमेदवारी अर्ज दाखल जाल्ले, पूण बिडिओन अनपेक्षीतपणान उमेदवारांक परतून वेंचणुके खातीर येवपाक सांगले तेन्ना गोंधळ निर्माण जावन बोवाळ जालो। तशेंच थळावो आमदार वेंचणूक प्रक्रियेचेर प्रभाव घालपाचो यत्न करता असो दावो कांय पंचायत वांगड्यांनी केलो। सगळे मिनिट्स बरयले आणि जे मिनिट्स त्याने बरयले बीन क्लियरली इलेक्शन शुड बी कॅन्सल बिकॉज ऑफ द एक्स सीएम MLA रवी नाईक केला म्हणून। सो ते आणि आमची सायन बी घेतली 3-4 महिने सायन मागली सायन घेतली आणि सायन घेऊन आम्ही भायर सरले आणि व्हिडिओ केला समजा व्हिडिओ ऑफिसर केला मस्त एक 10-15 मिनिटं आलो वदाटी समोर तो परतो येला। आम्ही बसवले पंचायती तो बोला पोती इलेक्शन करूया। आम्ही वरून खंयचो एक पार्टी प्रोसिजर बरयले बुकाचेर आमची सायन घेतली आणि तू पोतून तो रूल चेंज करता दॅट इज रॉंग। मिनिस्टर आणि ताचे डेथ जाले सडनली आमचे पंचायत व्हिडिओ ऑफिसर आयलो ऑफिसर बसलो कॅबिनेट सेक्रेटरीच्या आणि सांगपा लागलो की इलेक्शन कॅन्सल म्हणून। आमचे प्रोसेस सगळी फॉर्म बी भरून जाली की आमचे कॅन्डिडेट मिलिनान फॉर्म भरले आणि बरे वेळा अर्दे वाटेचा परतो येला की सांगपा लागलो की आपले इलेक्शन प्रोसेस कर म्हणून। आम्ही ऑलरेडी सेक्रेटरी प्रेसिडेंट ऑफिसरान मिनिट्स बरयले आणि आम्ही सायन मारले इट्स हॅज बीन कॅन्सल्ड म्हणून। आमचे काम वचपा भायर हो परतो आमकां आपयता की इलेक्शन कंडक्ट करता म्हणून आणि तेगे शेड्यूल ऑलरेडी जावन गेलो। आमी दवल्या मोस्टली आसा आमी ST समाज आणि ST समाजावर गव्हर्नमेंट आसा पळय तो ग्रांट घेवपाक सोदता। कित्याक आमी तो व्हिडिओ सांगता चॅलेंज कर आमी बारीक समाजा एवरीडे कोर्टा वच म्हणल्यार जायना। कोर्टा आमच्यान कितें आमी इतलें अफोर्ड करपाक शकना। आमी आतां आमी इलेक्शन येयलां आमचें कितें जालें आमकां फ्रेश डेट दी आमी कंडक्ट करता। ते फ्रेश डेट दिवपाकच सोदना आनी सांगपाक लागले की इलेक्शन करताच। What is the reason election कित्याक कॅन्सल? सो बिकॉज रवी नायक सर खंय भायर पडलो म्हणून एक्स CM ऑफ गोवा। रवी नायक केन्ना भायर पडला? रातचो भायर पडला, सकाळी भायर पडूना, 11 भायर पडूना तो। तुमचे जायना, तुमचे पॅनल जायना, जिखना म्हणून तुमकां उडको आसलो रवी नायक भायर पडला म्हणून आणि तुम्ही सांगता डिक्लेअर्ड हॉलिडे जाल्यार स्कुलांतली भुरगीं पळय एग्जाम बरयता मरे तांकां कित्याक हॉलिडे ना? तांकांय हॉलिडे डिक्लेअर करपाची। आमकां कळून आयला की हांगाचो जो आमदार आसा तुयेकारबाग तो खंय इंटरफियर जाला आणि मागीर कॅन्सल केल्ले इलेक्शन बिडिओन। यांचे कडेन सगळ्या कडल्यान सायन दिवून गेली मरे तुमकां सायन कॅन्सल म्हणून। Some of them were on the way to go. Suddenly they are getting a call from the BDO, come up, deciding officer saying, we are going for elections again.
So are you all trying to play with the panchayat elected members? जे आम्ही कॅन्डिडेट दिला विद्यार्थी हल्लेकर त्याला सपोर्ट करता लागून येयले आमी तितून आता ते तुम्ही आता सांगले ते भशेन तितून आमदाराचे अशे आमदारान कॉली करून आमदारान काय सांगून आनी आमदार हांगा ना आमदार आपल्याला पणजे तो आपल्या डिपार्टमेंटान जेन्ना इलेक्शन व्हिडिओ येयलो व्हिडिओन सांगले की कॅन्सल जालें म्हणून सो आमी मान्य केलें आमचे अर्दे पंच जे वोटिंगाक बसपा आशिल्ले ते गेले सुद्दां वयतकीर मागीर तांकां परत कॉल करून आपयलो की तुमी येया इलेक्शन जातलें म्हणून सो ते तशें परत येयले येतकीर हांगा मागीर तेंगेले ते डिस्कशन जालें कितें जालें आनी मागीर ते इलेक्शन रद्द केलें सो आमी ते मान्य केलें आनी आमी फाटीं इलेक्शन नॉमिनेशन जातकर व्हिडिओन आमकां सांगलें की आता इलेक्शन जाता प्रोसेस चालू आसा त्या तरेन प्रोसिजर चलतालो इतल्यान व्हिडिओन मदीं येवन सांगलें की इलेक्शन रद्द जालां आमी कॅन्सल जाले ताच्या नंतर व्हिडिओन सांगलें की इलेक्शन प्रोसेस इज कंटिन्यू प्रोसेस ताचे खातीर तुमकां इलेक्शन परत करपाक पडटा त्या दृश्टीन आमी हांगा आयले आनी इलेक्शनाक तयार जाले पूण आतांच सांगल्या प्रमाणे व्हिडिओन इलेक्शन रद्द केल्लें आसा number 25/4/95 GAC 4419 dated 15/10/2025 त्याचे प्रमाणे all government state government offices, local autonomous bodies, public sectors etc. Will remain closed on 15/10/2025. So as per this notification आजचे इलेक्शन आम्ही कॅन्सल करतो परत तुम्ही घेवपाचे कन्फ्यूज जालो तेन्ना मागीर बोवाळ जालो हय तेन्ना मातशें बोवाळ जाल्लो ताजेर कांय कमेंट्स गोमंतक टीव्ही खातीर भीमा पाटील. गॅस सिलिंडरांतल्यान लिकेज जावन शेगडी पेटपाची घडणूक दिवचल शारा लागीं एका इमारतीत घडली. वेळारूच सिलिंडर बंद केल्ल्यान व्हडली दुर्घटना टळ्ळी. ही घडणूक बुधवारा दनपारा 12:30 वरांचेर रोलिंग मिल वाठारांत घडली. वाठादेवा वयल्या रोलिंग मिल वाठारांत एके इमारतीत पयल्या माळ्याचेर इम्तियाज हांच्या फ्लॅटात गॅस सिलिंडरांतल्यान लिकेज जावन शेगडी पेटपाची घडणूक घडली. गॅस पेटोवन इम्तियाज हांच्या घरांतले लोक फ्लॅटा भायर आशिल्ले. कांय वेळान भितर वचून पळयत जाल्यार सिलिंडराचे पायप आनी शेगडी पेट्टाली. हे विशीं दिवचलच्या उजो पालवी दळाक म्हायती मेळटकीच दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार धांव मारून शेगडी आनी गॅस सिलिंडर भायर काडलो. वेळारच धांवपळ करून मजत कार्य केल्ल्यान स्फोटा सारकी वायट घडणूक टळ्ळी असो दावो उजो पालपी दळान केला. कुछ नुकसान हुआ बाद में फायर ब्रिगेड को कॉल किया. फायर ब्रिगेड बंद किया सिलेंडर कौन फायर ब्रिगेड ने? नहीं हम लोग ही बंद किया. फायर ब्रिगेड बाद में आई. बाद में आए. नहीं बंद नहीं किया तो क्या होता था बाद में? उड़ जाता था ना बाद में हम लोग ये हो जाता था पूरा आग लगी थी. आग उसको सिगड़ी को लग गया था सिलेंडर को नहीं लगा. घर में अंदर कोई नहीं था. कोई नहीं बाहर आता 12:40 कॉल येयले की हांगा सर रोलिंग मिलाच्या फुडें मातनाय इम्तियाज हेच्या घरा थंय हें जाला म्हणून कितें गॅस सिलिंडर लिकेज जाला म्हणून हांगा येवन पळयता जाल्यार फोर्थ फ्लोराचेर आसले ते तसो पळयता जाल्यार की गॅसीचे पायप जे आसले पळय ते थंय हें जाल्ले मातसो लिकेज जावन थंय जळटाले ते सो ते हे सिलिंडर बंद केल्या उपरांत ते बंद झाले आणि आमी सिलिंडर काढून तो भायर हाडलो आनी तेची सेफ्टी घालली पण कशें पायप जो डुप्लिकेट आसा ते दिसता म्हणजे जो आपलो हे आसतलो रेग्युलेटर तो सारको ओरिजिनल कंपनीचो ना सो तेंचे मातसो बरो हेचो लावपाचो आनी आमी सडनली आतां टायमींग पावल्या कारणान ते आमी तेंचे सेफ जाले ना तर ते व्हडलो पावर प्लांट बीन जावं शकता. म्हणजे कॅज्युअलिटी काय ना. कॅज्युअलिटी काय म्हणजे तुम्ही टायमार पावूंक नासल्यार ब्लास्ट जातले. आमी पावंक असले जाल्यार ते एक्सिडंट जावं शकता. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. रामाच्या हल्लो प्रकरणातलो मुखेल दुबावीत जेनिटो कार्दोजाच्या जामीन अर्जाचेर रामान हस्तक्षेप अर्ज दाखल केलो. ह्या हस्तक्षेप अर्जाचेर बुधवारा मेर्शीच्या सत्र न्यायालयात सुनावणी आशिल्ली. राज्या कडल्यान जाप मेळचे हे खातीर ह्या प्रकरणाचेर 16 ऑक्टोबराक सुनावणी दवरल्या. आपली बाजू न्यायाधीशा मुखार मांडची म्हणून रामाक न्यायालयान निर्देश दिल्यात. उच्च न्यायालयान रेंव उपसपाविशीं म्हत्वाचे निर्देश जारी केल्यात. ह्या आदेशाप्रमाण रातचे 8 ते सकाळी 8 ह्या वेळार संबंदीत वाठारांत पुलीस तैनात करचे तशेंच बेकायदेशीर रेंव काडप थांबोवपा खातीर गरज आशिल्ले उपाय करचे असो आदेश दिला.
पंचायतीच्या 50 मतदारसंघा खातीर 13 डिसेंबराक मतदान जातले. मतदारसंघ फेररचणुकेची प्रक्रिया पुराय जावन आरक्षणाची प्रक्रिया सुरू जावपाची आसा. आचारसंहितेची स्वतंत्र अधिसुचोवणी नोव्हेंबरात जारी जातली. शिवोले दांडो वाठारांत चोरयेचो प्रयत्न फसलो. मेल्ले म्हायती प्रमाण दोगा बायलांनी ह्या वाठारांत तांब्याचे तोप, मडक्यो आनी हेर आयदनां चोरपाचो यत्न केल्लो. मात थळाव्यांनी ह्या बायलांक रंगे हात धरली. थळाव्यांनी ह्या बायलांक हंडून पुलिशेच्या सुवाधीन केल्यात. फुडलो तपास सुरू आसा. दारान हाली हांव भात उकडूंक जाय म्हणून हाडूंक वच जाल्यार मोडकीच ना थंयचो. ओके. हय. केन्ना तुवें लक्षांत येयलें? कालूच काल खंय आहली मोडकी तुमची? बायल्या फुडान हाडली ओके. आनी कसली ती आतां? तांब्याची. तेंच्यांनी सगळी आयदनां चोरल्या कोणाची आनी तेंची पोटली वतयली थंयसर तितून काय ना. हितून म्हणटा पळय कांयच ना म्हणटा. आनी थंयसर एक पोटली 2 दवरल्या तितूनय काय ना. आनी ही पोटली अशें लिपोवन ठेयल्ली. तोप घातलेले, 2 पेट्रोल मास असले आनी एक तोप आसलो व्हडलो तांब्याचो तो. ती मागीर पोटली आमी काडली आनी वतयली जाल्यार तितून ते मेवळे आमकां सगळे. माणे भोंवतात ती बाटले व्हरपाक. आतां कचरो प्लास्टीक एकठांय करपाक भोंवतात ती बायलां? तेंच्यांनी घरांचे येले लोकांचे आनी भायले भायर आसले दिसता खोपींनी खोपीन काडून येला हे. ओके. आनी ती सकाळी भात उकडूंक जाय म्हणून ती तोप सोदता खंय. तोप सोदता जाल्यार ना ती येयल्ली ती जाण आसलेली ती बायल. अच्छा. तेंच्यांनी मी गेला जाल्यार पळय म्हणून तेंचे दादले तेंचे घोव येयले हांगासर कळ्ळें. तर हांगासर तेंकां धरली गट. हांगासर घडलेली 3 बायलां आहली. 2 आसली. कोण दवरलेली? कोण थेयली ती मागीर कोणी सांगले ते कितें ते पळय रे म्हणून. मागीर ती पोटली काडली आनी आमी हाडली हांगा. पळय जाल्यार भितर ते पेट्रोल मास मेवळे, एक तोप मेवळो. आनी बाकीच्यो पोटल्यो? बाकीचे कोण ते पळय हांगा तेंचे कानार आसली पळय बाबा काय ना आमी व्हरव काय ना बाबा व्हरव म्हणून. ते तोप मोडक्यो कोसल्यो मेल्ले हांगातले आनी पळोवना एकले येयले ते म्हणजे शेजाऱ्यान तुमकां सांगला? गजाली करता ओके. हे करचे पुलिसांक मातशें पोवचे व्हडले कोण भोंवताय मातशें कोण इन्क्वायरी करूंक जाय. इन्क्वायरी करून जाय कोण कोण भोंवता तेंची. मडगांव पालिकेत दिसवड्याचेर काम करपी कामगारांची कोऱ्या पेपरार सय घेतल्या. हे कृत्य पुरायपणान बेकायदेशीर काम असो आरोप काँग्रेसीचो फुडारी सावियो कुतिनोन केला. अशें कोऱ्या पेपरार सय घेवन पालिकेचो कितें तरी एजंडा आसपाक शकता अशें सावियोचें म्हणणें. कितें दिलें तुमी? आम्ही आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड, पॅन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, मॅरेज सर्टिफिकेट सायन मारपा लायला तुमकां? फॉर्म दिन विचारलेलं काय सांगू फॉर्म दिनात आतां? तुमी मागले फॉर्म मागले ताचे कडेन दिना? गोवा गव्हर्मेंटान एक स्कीम अनाउन्स केल्ली आहा टेम्पररी स्टेटस म्हणून फॉर डेली रेटेड जे वर्कर्स आहा तांकां. आनी ताजे प्रमाणे एक फॉर्म म्हण काडला आहा समजला. फॉर्म काडलें बरें आहा पूण आमचे जे मडगांव वर्कर आहा तांकां डायरेक्टली ब्लँक फॉर्माचे सायन घेता ते. ब्लँक फॉर्माचे सायन घेता. आमी भरता म्हणटा तुमगे डॉक्युमेंट हाडा, आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड, कितें डॉक्युमेंट, बर्थ सर्टिफिकेट कितें आहा तितलें हाडा. फॉर्म आमी भरता म्हणटा ते आनी तेंगेले ब्लँक फॉर्माचे सायन घेता विच इज टोटली इलिगल. जे कोणा ना वाचपाक कळना तांकां तुमी हे भाशेन ब्लँक फॉर्माचे सायन घेवपाक कसलो रायट ना. आतां जेन्ना ते तांकां फॉर्म परतून मागपाक गेले जाल्यार ते फॉर्मूय दिना तांकां परतून. कित्याक दाखोवया म्हण सांगलें ताका खंय कितें आहा. कित्याक हितून ह्या टेम्पररी स्टेटसान लास्ट टायम जेन्ना आमी एक वर्करांची केस जिखिल्ले पळय तेन्नाय सांगिल्लें पळय हे टेम्पररी स्टेटस म्हणटा आनी एक चिप्सां पॅकेट म्हण व्हडलें पॅकेट आसता पण भितर चिप्स दिल्ले आसता. सो हेंवूय तसलें आहा. सो वी आर गोइंग टू एड्रेस इट इन अ प्रॉपर मॅनर. समजला. बट वॉट दे आर डुईंग म्युन्सिपालिटी जें कितें करता की ब्लँक फॉर्माचे सायन घेता ते एकदम रॉंग. आमी तांकां सांगलें आहा तुमगे आहा ती फॉर्मां तुमी भरून घेया आनी दिया म्हण. आनी तो मागा म्हण परतून ते परतून दिना तांकां.
सो आमी कितें आहा तें ऑफिशियली बरयतले ऑन बिहाफ ऑफ द वर्कर्स. सो आमी मागता मारगांव म्युनिसिपल चीफ ऑफिसराक की असले जे कोणा शिकप ना तांकां हे भाशेन फायदो घेवप ना आनी तांकां मिसगायड करप ना इतलें सांगता. कित्याक तांकां सांगता एक स्टाफ सांगता तुमकां बोनस दिता ताका लागून हें दिता म्हणटा. दुसरें सांगता तुमगे वाडोवन दिवपा कितें आहा तें दिया तांकां पण ब्लँक फॉर्माचेर सायन घेयनाका तांकां व्हरून दी फॉर्म. दिवाळी लागीं पाविल्ल्यान सध्या दिवचल शारात कोण्यांच्या बेतापासून नरकासुराचे सांगाडे करपाच्या कामाक नेट आयला. दादले कारागिरा सयत बायले लेगीत हे काम करतना दिसून येतात. महाराष्ट्रातल्या तासगाव वाठारातले कारागीर फाटल्या सुमार 25 वर्सांच्या नरकासुराचे सांगाडे करतात. दिवाळी लागीं पावतकीच तांच्या ह्या कामाक सुरवात जाता. कोणे दोडामार्ग आनी हेर वाठारांतल्यान हाडले उपरांत हे कारागीर सांगाडे करपाच्या कामाक हात घालतात. दादले कारागिरा सयत बायलो लेगीत हे काम करतना दिसून येता. ह्या सांगाड्याची जाग्यारूच विक्री जाता. सध्या दिवाळी लागीं पाविल्ल्यान दिवचल शारात कोण्याच्या बेतापासून नरकासुराचे सांगाडे करपाच्या कामाक नेट आयला. जी तुम्हाला आता किती वर्ष झाली तुम्ही हे नरकासुराचे सांगाडे डिचोलीत करता आहात? 25 वर्षे. 8-10 दिवस आहे तो आम्ही चालू करतो. आणि हे सांगाडे करण्यासाठी जे बांबू लागतात ते बांबू कोठून आणतात? जोडा मारत बांधा मया किंमत 80-90-100. पण इकडे आणेपर्यंत खर्च येतोय ना? होय हं? आणि साधारण खर्च आहे आणि आपला चहा पाणी नाश्ता पाणी हे खर्च आहे. तुमचं मूळ गाव कुठला? तासगाव महाराष्ट्रातील. आणि आता हे जे सांगाडे करण्यासाठी तुम्हाला कोण कोण मदत करतात? मदत काय आपल्या घरातलेच बायका वगैरे होय आणि मुलं बायका. होय आणि साधारण याला मागणी असते हो नरकासुराच्या सांगाड्यांना? मागणी असते की थोडं पूर्वीसारखी नाही आता. पुढे सगळी नाही. आता काय सगळेजण करतील ना त्याच्यामुळे त्याला मार्केट नाही जास्त. आणि मला एक सांगा तुमच्याकडे सगळ्यात मोठ्यात मोठा सांगाडा किती रुपयाला जातोय? 10 फुटाचा 2000. 2000. आणि लहान पण आहेत ना तुमच्याकडे? हा नाही लहानची किंमत काय? 1500 आहे 1200 आहे. म्हणजे जास्त करून तुम्हाला पूर्वीसारखी आता मागणी नाही. नाही एवढं नाही. म्हणजे व्यवसाय तुमचा चालतोय. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. दवर्लेच्या फुटबॉल मैदानाची सामकी चवथिकाय जाल्या. मैदानाच्या सरभोवतणी रान वाढला. भुरग्यांनी जाल्यार ह्या मैदानाचेर खेळपाचें लेगीत बंद केला. खेळा प्राधिकरणान ह्या मैदानाचेर सामकेच दुर्लक्ष केल्ल्याचें दिसून येता. देखून सरकारान ह्या मैदानाची दुरुस्ती करून भुरग्यांक खेळपा खातीर उपलब्ध करून दिवची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. दवर्लेचो हो फुटबॉल ग्राउंड. ह्याच मैदानाचेर फुटबॉल खेळपाक शिकिल्ल्या भुरग्यांनी राज्य आणि राष्ट्रीय संघाचे प्रतिनिधित्व केला. आता ह्या मैदानाची सामकी अवतिकाय जाल्या. मैदानाच्या सरभोवतणी रान वाढला. मैदानार बांदिल्ल्या खेळा संकुलाची खेळा प्राधिकरणान देखरेख करूंक नाशिल्ल्यान ताची स्थिती बाबत जाल्या. दारां मोडल्या, चेंजिंग रुमांनी कोयर साचला, टॉयलेटी मोडल्यात. मैदानाची वायट स्थिती जाल्ल्यान भुरग्यांनी आता त्या मैदानाचेर खेळपाचें सोडून दिला. देखून आता तरी सरकारान हातून लक्ष घालून हो खेळा मैदान दुरुस्त करून भुरग्यांक खेळपा खातीर उपलब्ध करून दिवचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. हो ग्राउंड पयलीं एक सादो ग्राउंड आशिल्लो. मागीर मुखार ते भुरग्यांक खेळपाक लागून जायते भुरग्यांक ते प्लेयरूय जाल्ले आसा. स्टेट लेवल जाल्ले नॅशनल लेवलांतले आय लिगाचे ते खेळले आसा. त्या भुरग्यांच्या मुखार डेव्हलपमेंट जावपालो ग्राउंड मातसो करून घेतलो तेन्ना आमचे हांगसरले पयलींचे आमदार त्या सगळे पडून तो ग्राउंड करून घेतलो. तेजे मागीर हांगा परत डेव्हलपमेंट म्हणजे ग्राउंड जाय म्हणटकीर तुका फॅसिलिटी जाय पडल्यो. चेंजिंग रूम जाय पडले, प्लेयर्स रूम जाय पडले, क्लब रूम जाय म्हणून हो कॉम्प्लेक्स बांदलो. हो कॉम्प्लेक्स बांदता आसतना इतलो चकचकीत आशिल्लो आनी आतां पळयत जाल्यार तेजी दुर्दशा जाल्या सारकी. म्हणजे तुका तूं पळय तेजे वायरी भायर काडल्यात, तेजी दारां फोडल्यात, तेजी खंय हारशे फोडल्यात, कुत्र्यान पिलां काडल्यात, सोऱ्या बाटल्यो आसा. म्हणजे पंचायतीक दिल्लो ग्राउंड हो पंचायतीक कांय लक्षूच ना हांगसर. पंचायती फुड्यान गेले ते म्हणटा आमचे लेबर ना, हे ना ते ना, ही उतरां तेंची. आतां म्हाका सांग गव्हर्मेंट बरो करून गव्हर्मेंट सगळे पळोवपाक गव्हर्मेंट ते बसूना आनी गव्हर्मेंटाक खूब कामां आसात.
लोकल लेवलाचेर जी लोकल गव्हर्मेंट आसा तेणी कितें करप, तेणी पळोवप न्ही हे हांगसर विलेज पंचायत आसा, विलेज पंचायतीन केअर घेवपाक जाय. हेजो असो कॉम्प्लेक्स सामको हेजो मोगाचो कॉम्प्लेक्स असो, भुरग्यांक कितले खेळटात, भुरग्यांक आतां येता हांगसर तसो कायल ग्रावंड पयर आमी हो सगळो ग्रावंड साफ करून घेतला. पोरू आमचे एक ऑर्गनायझेशन ग्रावंड क्लीन केल्लो. आतां इंटर वर्ल्ड टुर्नामेंट जालो आसा, ताका लागून आमी तेंचे फुड्यान गेल्यार ते एक म्हणटा आमचे कडेन लेबर ना. हांव कितें म्हणटा लेबर ना, कित्याक हांगा स्टेडियम आसा, स्टेडियमार ग्राउंड्समॅन आसा, तांकां जर तुमी बऱ्या भशेन बरोवन तेजे कडल्यान तुमी 2 लेबर फोर्स हांगा हाडून ते मेंटेन करत जाल्यार काय बरें जाता. तुमी ते करपाकूच सोदना अशें दिसता आमकां. गोमंतक टीव्ही खातीर दवल्लेच्यान गौरांग प्रभू मलकारणेकार. शेतकी मंत्री तशेंच आदले मुख्यमंत्री रवी नाईक अनंतात विलीन जालो. मंगळारा राती काळजाच्या आताखान ताका मरण आयिल्लें. बुधवारा सांजे 4 वरांचेर सरकारी इतमामान फोंडेच्या मसणभुंयेंत रवी नायकाचे कुडीचेर निमणे संस्कार जाले. त्या आदी फोंडे म्हालांतल्या ताच्या घरा येवन हजारांनी लोकांनी रवीच्या कुडीचें निमणे दर्शन घेतलें. शेतकी मंत्री तशेंच आदले मुख्यमंत्री सर्गेस्त रवी नाईक हांचे कुडीचेर बुधवारा सांजे निमणे संस्कार जाले. सरकारी इतमामान फोंडेच्या मसणभुंयेंत रवीच्या कुडीचेर निमणे संस्कार जाले. ह्या वेळार केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी, मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, मंत्रिमंडळातले कांय मंत्री तशेंच आमदार आनी गोंयभरच्या लोकांनी रवीच्या घरा वचून ताच्या कुडीचें निमणे दर्शन घेतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह धरून कितल्याशाच केंद्रीय मंत्र्यांनी तशेंच वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांच्या फुडाऱ्यांनी सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान रवीक आर्गां ओंपली. मंत्री रवी नाईक हांच्या मरणाक लागून गोंय सरकारान 3 दिसांचो दुखवटो जाहीर केलो. तशेंच एका दिसाची सरकारी सुटी जाहीर केल्या. मुख्य सचिव कंदावेलू हांणी हे विशींची अधिसुचोवणी जारी केल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कानोये शांतादुर्गा देवळा लागसार आशिल्ल्या रेस्टॉरंटाक उजो लागलो. थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालपी दळाक कळीत केलें. उजो पालपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो. रेस्टॉरंटात कोणूच नाशिल्ल्यान जिवीतहानी टळ्ळी. मात उजो लागपाचें नेमकें कारण अजून स्पश्ट जावना. आमकां 10:40 कॉल येयलो म्हापसा फायर स्टेशनासून सेयींग दॅट की रेस्टॉरंट कॉट फायर नियर शांतादुर्गा टेंपल. इमिजिएटली गाडी टर्न आउट केली आमी. हांगा येवन पळयत जाल्यार फायर तितलो मेजर नासलो. कुत्रे आसले तेज्या वयर चुट्टां आसली, तेका फायर जाल्लो. सो इमिजिएटली आमची ड्युटी करून आमी होज लावन आमी फायर फायटींग केल्ली आसा. ओके. कॅज्युलिटी कांय ना. डॅमेज तेका चड ना, थोडे मातशे डॅमेज आसा तेजे. आमकां एक हे ऑपरेशन करपाक 15 मिनटां गेली. ओके. रेस्टॉरंट कोणत्या लोकलाचे की अशे भायले? हय, रेस्टॉरंट ओनर सेबी म्हणून नांव तेजें. तो हांगाच प्रेझेंटली रेस्टॉरंट बंद आसा. तो बॉम्बे आसता, तेका फोन करून सांगला. शेतकी मंत्री तशेंच आदले मुख्यमंत्री रवी नाईक हांकां काळजाच्या आताखान मरण आयलें. मंगळारा मध्यान राती हड्ड्यान दुखता म्हूण तांकां फोंडेच्या सावयकर हॉस्पिटलांत भरती केल्ले. उपचारा वेळार हॉस्पिटलांतूच तांणी जीव सोडलो. मरणा वेळार तांची पिराय 19 वर्सां आशिल्ली. मंत्री रवी नाईक हांच्या मरणाक लागून पुराय गोंयभर दुख्खाचें ल्हार पातळ्ळां. शेतकी मंत्री तशेंच आदले मुख्यमंत्री रवी सीताराम नाईक हांकां मंगळारा राती मरण आयलें. पिरायेच्या 19व्या वर्सा तांणी निमणो स्वास घेतलो. मंगळारा मध्यान राती उसरां हड्ड्यान दुखता म्हूण तांकां फोंडेच्या सावयकर हॉस्पिटलांत भरती केल्ले. पूण उपचारा वेळार तांकां हॉस्पिटलांतूच मरण आयलें. तांच्या मरणाक लागून गोंयांत दुख्खाचें ल्हार पातळ्ळां. शेतकी मंत्री तशेंच आदले मुख्यमंत्री रवी सीताराम नाईक हांकां मंगळारा राती मरण आयलें. आपल्या मुख्यमंत्री पदाच्या कार्यकाळात ताणें गुंडागिरींचेर आळाबंद हाडिल्लो. दक्षिण गोंयचो हेवीवेट राजकीय फुडारी चर्चिल आलेमांव हांकां रवी नायकान मुख्यमंत्री आसतना बंदखणींत घातिल्लो. गोंयभर चलपी गुंडागिरी रवी नाईक हाणीच आटापात हाडिल्ली. तांच्या ह्या कार्याचो गोंयकार अजून लेगीत उगडास काडटात.
25 जानेवारी 1991 ते 18 मे 1993 मेरेन रवी नाईक काँग्रेसीचे मुखेलमंत्री आशिल्ले. ताचे पयलीं ते महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षात आशिल्ले. उपरांत 2 ते 8 एप्रिल 1994 मेरेन ते 6 दीस मुख्यमंत्री आशिल्ले. उपरांत लोव मामलेदार हांचे कडल्यान तांकां मदीं हार खावची पडिल्ली. 1998 ते काँग्रेसीच्या तिकेटीचेर खासदार म्हणून वेंचून आयिल्ले. 2000 ते 2002 मेरेन ते भाजपा सरकारात ते उपमुख्यमंत्री आशिल्ले. रवी नाईक सुरवातीच्या काळात बार अँड रेस्टॉरंट चलयताले. तशेंच राष्ट्रीय पावंड्यार गोंया वतीन व्हॉलीबॉल खेळपी ते एकोडे आमदार. 1976 वर्सा फोंडा नगरपालिकेत ते नगरसेवक म्हणून वेंचून आयिल्ले. ताणें महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षा वतीन आपल्या राजकीय प्रवासाची सुरवात केल्ली. 1984 वर्सा फोंडा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करून पयलेच खेपे आमदार म्हणून वेंचून आयले. ते उपरांत 1989 ते मडकयच्यान वेंचून आयिल्ले. 1991 ताणें मोगोपाचे 7 आमदारांक घेवन काँग्रेसीत प्रवेश केल्लो. तशेंच 1999, 2002, 2007, 2017 काँग्रेसीच्या तिकेटीचेर आमदार म्हणून वेंचून आयले. जाल्यार 2022 भाजपात प्रवेश करून ते आमदार जाले. सर्गेस्त रवी नायक हांचे शिक्षणीक मळाचेरूय व्हड योगदान आसा. फोंड्या उच्च माध्यमीक महाविद्यालय, B.Ed आनी फार्मसी अभ्यासक्रम सुरू करून रवीन फोंडा म्हालांतल्या भुरग्यांक शिक्षणाची संद उपलब्ध करून दिली. गोंयांत तिसरो जिल्लो आसचो ही सर्गेस्त रवी नायक हांची संकल्पना आशिल्ली. हे विशीं ताणें विधानसभेत खासगी प्रस्ताव लेगीत मांडिल्लो. 70 फोंडा आनी धारबांदोडा तालुक्याचो तिसरो जिल्ह्यात आस्पाव करचो म्हणूनय ताणें मागणी केल्ली. एका गरीब कुटुंबात जल्माक आयिल्ल्या रवी नायकान गोंयच्या राजकीय क्षेत्रात खूप मोठो वावर केलो. फोंडा पालिकेचो नगरसेवक ते आमदार, मंत्री, मुख्यमंत्री आनी खासदार असो तांचो राजकीय प्रवास आसा. गोंयच्या कुळ मुणकारांचो प्रश्न लेगीत रवी नायकानूच हाताळिल्लो. फोंडा आनी मडकय मतदारसंघात ताणें केल्लो वावर शासना खातीर याद उरतलो. ताणें निराधार लोकांक आदार दिवपी दयानंद निराधार येवजण लेगीत सुरू केली. रवी नायक हाणेच रेंदेरा खातीर विमो येवजण सुरू केली. तशेंच गोंयभर 100 कम्युनिटी हॉल लेगीत बांदले. कला आनी संस्कृती खात्याची निर्मिती ताणें आपल्या कार्यकाळात केली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं। प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना। आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक, सांस्कृतिक। तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही। आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर। आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर। तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही।